Just imagine. आमचे कालामुतचे ऑनरेबल MLA मायकल लोबो. व्हेरी गुड, व्हेरी व्हेरी गुड. झालं बाबा, झालं. एकदाच पॅचअप झालं यांच्या भीतर. शी सुटलो करचे पडटा. सांगला तुमका पॉलिटिकल सर्व्हिस भाईक उतर दिला. दिल्लीसून येवच्या पयली यांच्या भीतर पॅचअप करून हाडटा म्हणून. वेल इश्टानो, दिल्ली फ्लायट भाईची लँड जावच्या पयली लँड जाता म्हटल्यार आम्ही एक बारीकसो ब्रेक घेऊया. मेळया रोकडेच. खंय वचो नाका. Just imagine. वेलकम इश्टानो, वेलकम टू जस्ट इमॅजिन सीझन 2 एपिसोड 1. ओके इश्टानो, जस्ट इमॅजिन स्टार्ट करता म्हणून चिंतलें. स्टार्ट आयज जाला. आता हांव खोशी आसा, तुमी खोशी आसा, नो डावट. पण बाकीचे खोशी आसा जस्ट इमॅजिन स्टार्ट जाला म्हणून. आमी जाणून घेवया आमच्या पॉलिटिकल सर्कलान जस्ट इमॅजिन स्टार्ट जाला हाचेर कितें रिएक्शन आसा. विल दे एक्सेप्ट मी? विल दे वेलकम मी? विल दे रायट मी ऑफ? विल दे किक मी? कितें? लेट अस सी. सगळ्यान पयली आमच्या बरोबर आसा फॉर्मर CM दिगंबर कामत. तेका विचारया. सर, जस्ट इमॅजिन सीझन 2 हांव परत स्टार्ट करता. सो जस्ट वॉन्टेड टू नो युअर रिएक्शन ऑन दॅट इन फ्यू वर्ड्स. This is not the time for that. दिस इज नॉट द टाइम फॉर दॅट म्हणटा CM. मागीर केन्ना तर मायनिंग स्टार्ट जातकूच बी स्टार्ट करपाचें आसलें तर हांवें कितें. वेल तेका सोडा. आफ्टर अ लॉंग टायम आमच्या बरोबर आसा चर्चिल हालेमाव. चर्चिल बाब कसा बरं. जस्ट इमॅजिन परतून स्टार्ट करता. कित म्हणटा तूं? अरे व्हाय इज नॉट रिएक्टिंग? ओ आय अंडरस्टूड. कळ्ळें म्हाका कितें प्रॉब्लेम तो. आतां पळय चर्चिल बाब, I am starting just imagine season 2. Any blockage from you? This is something funny things, man. फावरार ना कसो मरे. त्रासान पडला हांव. शे. ओके, my good friend, my good old friend Trajano Di Mello. Trajano, you look different मरे नाव सामको. असो वेगळो सो दिसला. There is a difference. अशें और क्या है वो डिफरेंस? That during the Congress regime, We used to say, now here is Trajano. during the BJP regime, We say, no, where is Trajano? Okay, jokes apart, sorry. Don't mind. पण आय एम नॉट ट्राईंग टू गेट पर्सनल रे. पण एक विचारता तुका हांव. तूं म्हाका मातसो स्लीम मातसो दिसलो, बरो फिट सो दिसलो ह्या फावटी. स्टे लायक दीस. बरो दिसलो असो म्हणजे स्टे लायक दीस. ओके, therefore I am maintaining. यू आर मेंटेनिंग लायक झुंबा डान्सिंग बी न्हू मरे. ते बी न्हू मरे. ओके ओके, जस्ट इमॅजिन स्टार्ट करता परत. व्हॉट यू थिंक? हू माइट ऑब्जेक्ट जस्ट इमॅजिन? The present Chief Minister, Oh, Mr. Parrikar. No comments, no comments. आमी काय उलोवपाचें ना बाबा. कितें म्हणटा उलोवपाचें ना. कितें म्हणटा विनय बाब, सारकें न्हू? पर्रीकर राजवटीन जास्त उलोवपाचें ना. बरें कितलो तेंप उलोवपाचें ना तर आमी? कितलो तेंप जस्ट इमॅजिन करप ना तर? किमान एक वर्सभर तरी. एक वर्सभर तरी हांवें जस्ट इमॅजिन करप ना? ओपोजिशन पार्टी म्हाका हेल्प करा, हेल्प मी. शिरोडकर सर, BJP स्टेट प्रेसिडेंट कितें म्हणटा ना विनय तेंडुलकर म्हणटा की वर्सभर तरी जस्ट इमॅजिन करप ना. हें कितें? व्यक्तिशः सुभाष शिरोडकर ह्या मताचो आसा आणि काँग्रेस पार्टी तुमी आतां केन्नाच्यान एकमताचे जावपाक लागले. लाडलीचेर तुमी एकमत ना, मायनिंगाचेर तुमी एकमत ना, बसींचेर तुमी एकमत ना, आनी कितें कसिनोचेर तुमी एकमत ना, आनी हे जस्ट इमॅजिन बंद करपाच्या बाबतींत मात तुमी बरें एकमत जाले मरे. हांव आतां एक काम करता. हेंका कोणाक ना, हांव डायरेक्ट CMाकूच पाचारण करता. येस, आय लास्ट CM डायरेक्टली. हांव विचारता. हांव भियाना रे. हांव CMाक भियाना. या हांव रेडी आसा. येस CM या. CM म्हाका एक सांग. हांव जस्ट इमॅजिन स्टार्ट करता. सो तुजें कितें म्हणणें? पूर्ण गोवा ऍक्टिव्हिटीज बंद करा. तुमचें कितें म्हणणें सर? म्हणजे कॉमेडी लेवल कितलें कमी जास्त दवरपाचें काय म्हणून अशें विचारपाक येयलो हांव. एका विशिष्ट लिमिट पर्यंत हय लिमिटा भायर हांव केन्ना गेला CM.
हांव केन्ना लिमिटा भायर वचोंकूच ना तुका खबर आसा हांव केन्ना लिमिटा भायर बरें म्हाका सांग तो जस्ट इमॅजिन ह्या कार्यावळीक तुम्ही खुले दिल से स्वागत करता आणि बडे दिल से एक्सेप्ट करता पण काही बाबतीत ॲक्सेप्ट करणार नाही, काही बाबतीत ॲक्सेप्ट करू. या ओके ओके फायन फायन ओके नो प्रॉब्लेम आहे पण सीएम मधीच मराठीन कित्याक सांगता हे गजाली ओ कळ्ळें म्हाका फाल्यां मागीर आपणें अशें म्हणूंकूच ना म्हणपाक मागीर ताका मेळटलो न्ही यू टर्न न्ही मागीर तो आतां फाल्यां हांवें म्हटलें न्ही सीएम तुमीच सांगलेलें स्टार्ट कर आनी मागीर तो म्हणीत आपणें केन्ना सांगलेलें मागीर म्हाकाय विचारलो हांवें कोंकणीन सांगलेलें हांव म्हणटलो ना मागीर तो म्हणटलो हांवें इंग्लिशीन सांगलेलें हांव म्हणटलो ना मागीर कितें प्रूफ आहा सारकें न्ही तेजें त्या खातीर तो सीएम बरें आमी पॉलिटिशनाक विचारूं न्हय कितें म्हणटा आमी पॉलिटिशनाक विचारूं न्हय आमी आतां पॉलिटिक्साच्या भायल्या एका मनशाक अशें विचारया कोण आसा पीके मुखर्जी सर पीके मुखर्जी जी जस्ट इमेजिन के बारे में आपका क्या ख्याल है ये जो है ये तो सिविल सोसाइटी के ऊपर एक ब्लॉट है. क्या बॅक टू पॉलिटिशियन परत हाड या मिनिस्टर दिलीप परुळेकर आमच्या बरोबर आसा आता परुळेकर बाब जस्ट इमॅजिन परत स्टार्ट करता म्हणटालो हांव आसा न्हू तेको फाटल्या सरकारान बरो तेको दिला म्हाका ह्या कार्यावळीक आसा न्हू तुमचो तेको पूण आतां आमचें सरकार येयल्लें आहा सरकारा कडेन हो विशय पावल्लो आसा सरकारा कडेन हो विशय पावला म्हणजे कॅबिनेट मिटिंगेक तुम्ही हे असलेच विषय डिस्कस करता काय नाही बरें म्हाका एकूच सांगा क्लियर कट सांगा तुम्ही ही कार्यावळ बंद करपाक बी सोदता काय कितें हे आमचें सरकार जें आसा ते प्रयत्न करीत आसा आनी थोड्या दिसांनी जातलो. सरकार प्रयत्न करता अशें म्हटलें म्हणून जालें बेश्टें तोंडान म्हटलें म्हणून जालें आमचो देश डेमोक्रेटीक देश आमच्या देशान फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा फ्रीडम टू स्पीट आसा फ्रीडम टू किक आसा फ्रीडम टू ब्लो आसा आमच्या देशान फ्रीडम आसा ओगीत कोणें कितें करें आमचें संविधान आसा कोणें विसरूं नये. म्हाका दिसता कोणें तरी हांगा कोर्टान वचचें पडटलें. जालें इतलेंच उरलेलें आयकपाचें म्हाका आतां इंडिपेंडंट MLA सुद्दां जस्ट इमॅजिनाच्या फावरार ना आतां बाबा जस्ट इमॅजिनाचो एकूच वाली स्टार्ट करतलो जाल्यार एक असो विश्वविख्यात कलाकार आणि आमच्या गोयच्या असेंब्लीतलो कलाकारांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह विष्णू वाघ. विष्णू बाब तुम्ही म्हाका सांगा तुमचें मत कितें तुमच्या मते हांव कितें स्टार कॉमेडियन. वा बरं माझ्या भितरल्या खऱ्या आर्टिस्टाक बद्दल तेका जाणीव आसा. म्हाका एज ESGचो व्हायस चेअरमन आणि कला अकादमीचो चेअरमन म्हणून म्हाका कळकळ आसा ती आर्टिस्टां बद्दल आसा न्हू कळकळ आसा न्हू मागीर शेवटाक एक कलाकार म्हणून तुम्ही दुसऱ्या कलाकाराक समजू शकता पण एज अ आमदार तुम्ही एका कलाकाराक समज दिवं शकता कितें मिनींग जाता हेजो आसूं चिंतू नाका. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा गोंयकारांक की आमकां कलाकारांचें पडलां. आनीक सांगा सर आनीक सांगा तुमचे बहुमूल्य शब्द आयकून जिवाक अशी थाकाय मेळटा आमचा न्हू खरें आता जस्ट इमॅजिन बंद करणे नाही आता फुडें वचपाचें विष्णू बाबांचो म्हाका तेको आसा हांव फुडें सरता आतां कसलोच भंय ना. जाल्यार सगळ्यात पयलीं आमचे कलाकार सुस्थितीन रावल्ले जाय ही आमची प्रमुख इच्छा आसा. आतां पळोवया सीएम कितें म्हणटा तो. सीएम विष्णू वाघ म्हणटालो की जस्ट इमॅजिन बेगोबेग स्टार्ट कर म्हणून म्हाका आनी तो बरो प्रोग्राम स्टेटाचे रेवन्यू वाडोवपाकूय बरो आनी स्टेटाची एकात्मता दवरपाक आनी स्टेटाचें नांव गाजोवपाक एक उच्च प्रतीचो कार्यक्रम जस्ट इमॅजिन अशें विष्णू म्हणटालो. विष्णू वाघ जे उलयला पळय ते अत्यंत बरोबर अशें उलयला फक्त तो केन्ना करप हे आमी बसून म्हणजे विष्णू आहा हांव विष्णू बी बसून आमी ठरयतले केन्ना कशें करप तें पण तो उलयला ते अत्यंत बरोबर आहा. चला फायनली आय मॅनेज टू गेट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम सीएम. शी इश्टानो तुम्ही म्हणटले की जेन्ना सगळे लोक जस्ट इमॅजिनाक विरोध करताले तेन्ना विष्णू बाब आणि सीएमूच कसो कितें एग्री जालो तर आयका हेजे भितरली स्टोरी तुमकां हांव व्हरता फ्लॅशबॅकान टू शो हाव आय मॅनेज्ड ऑल दीस. सोंपें न्हू ते
दिवाळीची मिठाई तुमका आणि सीएमाक हांव दिवपाक सोदतालो ती खंय धाडू काय म्हणटालो तर ESGन धाडू मेळटा तुका? हय हय ESGन धाडटा नो प्रॉब्लेम ESGन न्हू हांव धाडटा एका हातून घाल आनी म्हाजें नांव वयर बरयन धाडून दी. ओके ओके सर फक्त तुमचें नाव घालप वयर एनवलोपार सीएमाचें घालप ना. बरें बरें सॉरी ओके तुमचें नाव घालता आनी हांव मागीर ESGन धाडटा. ओके बरें येस सर थँक्यू सर येस सर चालें. बरें इश्टानो सनबर्न ह्या वर्सा 5 दीस आसतलो खंय 5 दिसाचो सनबर्न. सो आय एम प्लॅनिंग टू गोवा बट यू नो लायक अ ट्रू गोंयकार हांव टिकेट बिकेट पयशे दिवन घेवपा ना. आय एम लुकींग आउट फॉर अ पास. म्हाका पास मेळ्यार हांव वयतलो. आसा काय कोणा कडेन सनबर्नाचो पास? सर एक मिनिट सर प्लीज सर लिसन सर सनबर्न पास बी आसा जाल्यार म्हाका 2 पास जाय आसले सर प्लीज एकूच. आतां हें आनी कितें हांव तांकां ते सनबर्नूच विकते सॉरी. बरें सार्दीन बाब आमचो MP तेजे कडेन आसतलो दिलदार मनीस मरे असले पास बी आसुकूच जाय. सार्दीन बाब म्हाका एक पास जाय आसलो दिता काय म्हणटालो हांव सनबर्नाचो पास. कोणते? हांव चार्चिला कडेन गेल्लो चार्चिल कितें म्हणपा लागलो सार्दिना कडेन वच सनबर्न पार्टीचे पास ते कडेच आसतले अनडाउटेडली म्हणून हांव तुमच्या कडेन येयला. सर डू यू हॅव सनबर्न पार्टी तेजे पास आसा? सनबर्न पार्टी व्हडली पार्टी. तू त्या कडेन विचार बाबा तो गोंयची पार्टीचे बसून करतो त्या कडेन विचार. ओके ते हें कितें मेंबर ऑफ पार्लमेंट हेल्प करिना मरे दारां बंद दवरता कितें. आतां कितें करपाचें सनबर्न पार्टीचे पास कशें कितें घेवया. आनी हें कितें म्हणटा तो चर्चिल कसो सनबर्न पार्टीचेर पयशे करतलो परसेप्ट कंपनी करतली न्हू कितें म्हाका दिसता आतां एक आयडिया करया. मिकी पाशेकोक मातशें उकसवया. मिकी पाशेको जर चाळवत न्हू पासांचे पावस करतलो सनबर्नाचे घे 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 म्हणून अशें. येस मिकी पाशेको मिकी बाब चर्चिल म्हणटालो तुजे कडेन खंय काय ना खंय सनबर्न पास बी आसूच शकना खंय. हांव गेल्लो तेजे कडेन तो म्हणटा मिकी कडेन कितें आसतलें रे पास बीन तो पास जावपाक भिता अशें चर्चिल म्हणटालो देवाच्यान. What make difference to me? Nothing, no. माय लास्ट होप चीफ मिनिस्टर तेजे तो पास तेजे कडेन ना जाल्यार आनी कितें तर ताका सर एक तुमच्या कडेन एक सनबर्न पार्टीचो पास बी आसा जाल्यार म्हाका दिया न्ही. एकूच पास जाय म्हाका प्लीज गिव मी ओनली 1 पास. हांवें पास मागल्यार हो म्हाका गोल दिता मरे सीएम हे आनी कितें. म्हणजे सीएम दिता जाल्यार खूब दिता रे पण जाय ते दिना मरे तो जाय तेच्या पेक्षा चड दिता. पण म्हाका तर पास जाय न्हू हो म्हाका गोल दिता. इश्टानो हांव सनबर्नाक पावत असो दिसना म्हाका ह्या वर्सा. पण तुमी मात कितें करा तुमी जस्ट इमॅजिनाच्या ह्या जादू भरी दुनियेन येवपाक विसरो नाका. हांसपाच्या ह्या दुनियेन येवपाक विसरो नाका. जस्ट इमॅजिनाचो फुडलो एपिसोड येयसर हांव तुमचो इश्ट परेश परब तुमकां म्हणटा बाय बाय. पळयत रावा प्रुडंट आनी देव बरें करूं. आनी कितें फीडबॅक आसल्यार features@prudentmedia.in हेचेर तुमी धाडूं शकता. सो सी यू नेक्स्ट वीक जस्ट इमॅजिन सीझन 2 आनी हांसत रावा बरें करून रावा. शब्बा खैर. कितें म्हटलें लास्ट मिनींग खबर ना म्हाका. Just imagine.